आम्ही एकठांय जाऊया. हे 26:13 A26 पेज 13. सगळी आम्ही एकठांय जाऊया, सगळी आम्ही लागीं सरुया, दोन्या देवा वाकाडुया, आनंद आमचो ताका जोया, कारोणातून कडप दोनया, जिवितातून जोरू दोनया, आमकां भुरग्यांक तूं वाटागोय, तुज्या राज्यान व्हरून बाबोय, कारोणातून कडप दोनया, जिवितातून जोरू दोनया, आमकां भुरग्यांक तूं वाटागोय, तुज्या राज्यान व्हरून बाबोय. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. कोश सोसून मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणी भावांनो, आज कुशलकायेन पवित्र सभा करता परब भाग्यून जाकोब जेजूच्या 2 मृताची 12 मध्ये तो पयलो जेजू खातीर बरी खबरी खातीर आपलो जीव दिवन 40 व 4 वर्साक आनो दोमिनी हेरोद अग्रिप्पा हाचे खाला भाग्यून जाकोब आनी कोश्ट मरण सोसून पडले. जेजूच्या पात्रांतले तो पियेलो आनी सासणाचे मोहिमेक पुनर्जीवन जालो. आज भाग्यवंत जाकोब हाची परब करता आसतना मागुया आमकांय जेजूची बरी खबरीचे आमी गोवाय जावं. पदवी आनी जुट्टी न्हय, पूण सेवे चाकरीच्या मनान आमकां एक एकल्याक देवान दिल्ले गूण पवित्र सभेच्याच बरेपणा खातीर आमी वावरूं. ही चिंतना मनान धरून हे पवित्र मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक तयार जावया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे सौभाग्यवन सदांच कुवार मारीक सगळ्या दिदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. आमेन. मोहिमान देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताचे स्थान संवसारी. सर्वेश्वरा देवा स्वर्गीच्या रया सर पदवेदार देवा बाप्पा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकलेच पुता, सुम्या देवा देवाचे शेळे, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे.
कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोस तूं पवित्र, एकलोस तूं ईश्वर, एकलोस तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी, आमच्या आवडी, आमची प्रार्थना हे जोमात प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया. बो करून आपलो वाडदीस समारंभ केल्या पासत, आपल्या लग्नाचो दीस पालटेल्या पासत मागुया. हॉस्पिटलांनी पिडेंत आसात तांचो उगडास करुया. मरून गेल्ल्या आमच्या भावां भयण्यांक देवान आपले काकुतीन सासणेचे विसवान घेवंक मागुया. सोर पदवीदारा सासणेचे देवा, आपल्या रोगताची मोर घालून जेजूक साक्षी दिवंक तुज्या 2 मृतां भितरलो पयलो भाग्योन जाकोबाक तुवें विंचलोय. ताचे गोवायके वरवीं लोजे आनी भिरांती विणे बाबार्थ परगट उचारूंक आमकां धीर मेळूं आनी ताचे विनवणेन सगळी पवित्र सभा शांतीन आनी सवस्कायेन तुजी चाकरी करूंक पावूं. आमच्या सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणेच्या ससनांक. आमेन. आमेन. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिठीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, असली वर्ती पदवी देवासून येता आनी आमचे तांव उपजना म्हूण दिसून येवचे पासत हें भांडार मातयेचें आयदनांनी आमी व्हरता. सगळ्या जिन्साच्या कोश्टांचो भार आमी सोंसता पूण चेपन पडना. आमी गोंदळाक सांपडटा पूण निराशी जायना. पिडापीड सोंसता पूण पिडापीड भोगता पूण ओसाड पडना. आमकां खाला उडयतात पूण आमचो जीव काडूंक पावनात. आमचे कुडींत जेजूचें जिवीत दिश्टी पडचे खातीर जेजूचें मरण आमी सदांच आमचे कुडींत व्हरता. जेजूचें जिवीत आमचे विनाशी कुडींत उगडापी दिश्टी पडचे खातीर आमी जिवीत आसतना जेजू पासत आमकां मरचे आदीन करीत आसात. हे भाशेन मरण आमचे सवें आपलें काम करीत आसा पूण ताचें सवें जिवीत आपलें काम करीत आसा. हांवें सोत मानलें देखून हांव उलयलों अशें बरयल्लें आसा. त्या प्रमाणे भावार्थाचें मन आसून आमी सोत मानता देखून आमी उलयता. आनी जाणें सोम्या जेजूक पुनर्जीवन केलां तोच आमकांय जेजू बरोबर पुनर्जीवन कोत्तलो आनी आमकां तुमचे बरोबर ताचे सारको व्हरतलो म्हूण आमी जाणो. हें सगळें तुमच्या बऱ्याक हे परी कृपा वाडोवन वेता तितली देवाचे मोहिमेक अदीक आनी अदीक लोकां मदें दिनवासणी वाडो. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो बाब सांगती. रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायोना गावून करतात लवणी म्हणया. रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायोना गावून करतात लवणी. सियोनाच्या गुलामांक सर्वेस्परान परतून हाडले तेन्ना आमकां पयलें तें स्पोणशें दिसलें. तेन्ना कुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां
आनी आमच्या ओंटांतली एक सारकी सुटली गितां जबाब रोडण्या दुकानी वोमतात ती गायोना गावन लोणी ओन भावार्थी लेगून म्हणूंक लागले कसली कसली अजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केली नात होय व्हड व्हड अजापां सर्वेस्परान आमचे खातीर केली आनी आमची काळजां संतोशान मुरगोटली जबाब रोडण्या दुकानी वोमतात ती गायोना गावन करतात लोणी जशे नेगेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात तशेंच आमच्या गुलामांक परतून हाड सर्वेस्परा रोडण्या दुकानी वोमतात ती गायोना गावन करतात लोणी जबाब रोडण्या दुकानी वोमतात ती गायोना गावन करतात लोणी वेतां वेतां दुका बरीत चोरली हातांत घेवन वोमचें बी येता येता गितां गावन आयली माथ्यार मारून कोणसाचे बरे जबाब रोडण्या दुकानी वोमतात ती गायोना गावन करतात लोणी उद्गार Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. हांवें तुमकां विचून काडल्यात तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सुमया. जेबेदेवाच्या पुतांची आवय जेजू सोसी आपल्या पुतांक घेवन आयली आनी ताचे कडेन कितें मागूंक आयलोल्या भाशेन ताच्या पांयां पडली आनी ताणें तिका म्हळें तुका कितें जाय. तिणें म्हळें ह्या म्हज्या दोगां पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्या हाता आनी दुसऱ्याक दाव्या हाता तुज्या राज्यांत बसूंक लाय. जेजून प्रतिपाल केलो कितें मागतात तें तुमीच नकळोत. हांव पियेतलो तें पिवण पात्रांतलें तुमच्यान पिवंक जाता. ताणें म्हळें ओय जाता. ताणें तांकां सांगलें म्हजें पिवण पात्रांतलें तुमी खरेंच पियेतल्यात पूण म्हज्या उजव्याक वो दाव्याक बसूंक म्हज्यान तुमकां दिवंक जायना. बगर म्हज्या बापान कोणाक तयार केला तांकांच. हें आयकून हेर 10 जाण त्या दोगां भावांचेर तिडले पूण जेजून तांकां आपणा सोंशें आपूण हाडून सांगलें ओन भावार्थ्या मदें तांचे अधिकारी तांचेर आपली पदवी जबरदस्तीन चलयतात आनी तांचे वडील आपले सत्तेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणून तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकर जावचो. तेच परी मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावंक न्हय बगर हेरांची चाकरी करून आनी सोमेसांचे सोडवणी पासत आपलो जीव दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्त. भयणी भावांनो भाग्यून जाकोब सेंट जेम्स द ग्रेटर ताका म्हणटाले कित्याक जाकोब आनीक एकलो आसा आल्फियाचो पूत. ह्या भाग्यून जाकोबाची आयज आमी परब करता. जाकोब आनी जुआंव जेबेदेवाचे आनी सालोमेचे पूत. सालोमे तांची आवय जेजूशी येता. एक आवयक आपल्या भुरग्यांचे सदांच पडलेलें आसता तांचो फुडार बरो जावचो
तांकां कितें तरी बरें जिवितान मेळचें अशी तांची आस्त. ही कोणूय एके आवयची आस्त आसता. आमच्यो आवयो आमकां सदांच बरें आवडयतात. आमी व्हडले मनीस जाल्ले, समाजांत कितें तरी करून आपल्या पांयांचेर उबे रावले अशी आस्त आसता. सालोमे जेजूशी येता आपल्या पुतांक घेवन जाकोबाक आनी जुआंवाक आनी तांकां दोगांयकूय आपल्या उजव्याक आनी दाव्याक बसय म्हूण मागता. स्वर्गीय राजांत कसले जागे ती तिका खबर नासली. जेजू एक पॉलिटिकल लिडर. जेजू इस्रायलाक सुटका दिवंक आयला अशें तांचें मन आसलें. देखून हे संवसारी राजवटकेन उजव्याक आनी दाव्याक ह्या आपल्या पुतांक बसय म्हूण ती मागता. आनी जेजू एक विचार करता, म्हज्या पात्रांतलें हांव पियेतलो तें पिवण पात्रांतलें तुमच्यान पिवंक जायत असो विचार जेजू करता. दाखोवन दिवंक आपलें कार्य हे संवसारांत पदवी जोडटी मेळून घेवपाचें न्हय, पूण सेवे चाकरीचें समेस्तां पासत आपलो जीव दिवपाचें आपलें कार्य अशें हे दोगांय शिसांक सिद्ध करता. हांव आयलां पयलो जागो दुसरो जागो वांटूंक न्हय, हांव आयलां समेस्तांचे सोडवणी पासत म्हजो जीव दिवंक आनी तांकां तयार करता एकेरीत वावराक. भाग्योन जाकोब सगल्या दोन दुतां मदें पयलो दोन दूत जेजू खातीर आपलो जीव दिवंक. न्हय पदवेन न्हय जोडटी घेवन जुट्टी मेळून, पूण सादेपणान दुसऱ्यांची चाकरी करून बरी खबरीचो गोवाय जावं. आनी हेंच कितें भाग्योन पावलू कोरिंथकारांक बरयलेल्या दुसरे चिटींतल्यान सांगता, सगळे जिनसांचे कश्टांचो भार आमी सोंसता, पूण निराशी जायना, आंग काडिना, फुडें वता. बरे खबरे खातीर आमी कितेंय भोगूंक तयार आसा. आनी हेंच भाग्योन जाकोबान केलें. भाग्योन जाकोब जुआंव आनी पेद्रू 12 शिसां मदले इनर सर्कल जेजूक लागीं आशिल्ले आनी तेगांयकूय घेवन जेजू बाराबर वेतालो. हेरांक थोडे फावटी फाटीं दवरतालो. पेद्रूची सासूमाय बरी ना जाता. जेजू ह्या तेगांयकूय घेवन वेता. जायरसाची धूव मोरता. जेजू ह्या तेगांकूय घेवन वेता. ताबोर दोंगरार आपली मोहिमा शिसांक दाखयतलो तेन्ना ह्या तेगांकूय व्हरता. जेचमनीच्या मळांत मागणी करता आसतना, कश्टांची काल्स पिवंक वेता आसतना तांकां तेगांकूय फुडें व्हरता. लागशिल्लो संबंद पेद्रू जाकोब जुआंव तांकां जेजूचो मेळटा. भयणी भावनो, आयची ही परब भाग्योन जाकोबाची परब करता आसतना ताणें बरयलेली चीट आमी वाचुया आमच्या घरांनी आसतना. जाकोबाचे चिटीन जायती कितें आमकां शिकूंक मेळटा. जायती बरी जाणवाय जाकोबान आपल्या चिटीन बरोवन दवरल्या. लेटर ऑफ सेंट जेम्स ही चीट आमी वाचुया, इल्लो इल्लो कुडको तिजो वाचुया आनी भाग्योन जाकोब कितलो जेजूक लागीं रावलो, ताच्या संबंदान वाडलो आनी ताचे खातीर जीव दिवंक तयार जालो. ताचे कडल्यान आमी सेवे चाकरीच्या मनान खरी व्हडवीक, खरें व्हडपण न्हयच पदवी जोड मान जोडून घेवपाची, पूण सेवे चाकरीची म्हूण ओळखून घेवया. आनी हीच कृपा हे मिसान भाग्योन जाकोबाचे परबे दिसा आमकां दी म्हूण जेजू लागीं मागुया.
भेटवणीच्या वेळार आमी गायन गावुया ना आमचे लागीं C25 पान 30 आनी 9 C25 पेज 39. बाबा ना आमचे लागीं दिवून तुका उत्तम देणी देगोर आमी ही तुजी भुरगीं आखे प्रिदू करता वेदी तिचेर तुका समोर बिगांव संवसारांतली सर्वावर सुसली मोगाळ बाबा केदू मारून केसाम गेरे बोडुडे बो ताटा काची दिदांव घालून तुका आमचे जिनोर पोन. भयणी भावनो, ही आमची बॅच सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसली जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, सोम्या जेजून आपल्या कोश्टा मरणाची काल्स सगळ्यान 2 दुतां भितर भाग्योन जाकोबाक पयली पिवंक दिली. त्याच सुमयान आमचे खातीर घेतिल्ल्या रगता स्नानांचो उगडास काडून हें पवित्र बलिदान आमी तुका समर्पी जावं. ताचे वरवीं सगळीं आमची पातकां धुवून काड आनी तुज्या पुताच्या कोश्टांनी वांटो घेवंक आमकां बोल दी. हें आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आनी सासण्याचे देवा, सर्व काळे आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. आमच्या सासणीक गवळ्या तुजो इंड तूं केदीन सांडिनाय, पूण भाग्योन 2 दुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजे पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुजे इंडाचे गवडी तांकां नेमल्याय. देखून आतां दिवतां बराबर आनी सर्गीच्या सोलदोल बरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूस आनी काल्स घेतली, तुका 9व्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियात. म्हजे रगताची काल्स. 9व्या आनी सासणीक करोराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें.
हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूढ परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मोन्नेचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काव सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाकीयन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वडे. पुनर्जिवंतपणाचो परवांचो धरून मेल्यांत ती आमच्या बापां बरींची काकलत कर. तांकां आनी तुजे इश्टाकोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आपणाच्या घरांनी रावन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारे देवाचे मायज सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत सुजे, भाग्यवंत धोर्मगता, आमचो आस्कारी भाग्यवंत मिंगेल आनी सर्वकाळी तुका मानवल्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या उता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. हांव सेवा घेवंक न्हय, सेवा करूंक आनी समेस्त आमच्या सोडवणी पासत जीव दिवंक आयला. जेजू आपल्या शिसांक सांगता, खरो मान खरी वडवीक म्हळ्यार सेवेंत आसा. जेजू आमचे खातीर मरून जिवन जालो. आमी पातकी आसतनाय, आमी देवा सुशिल्लीं पयस गेल्लीं आसतनाय आमकां देवाशी ओडून हाडून आपुणूच मरून जिवन जालो. ह्या जेजूच्या जेवणांत वांटो घेतना आमकांय सेवे साखरेचे मनान जीव कुरपा दी म्हूण ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा, वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोराखंडांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांतीची खुणां दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटेली आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटेली आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटेली आमकां शांती दी. होस्त जेजू सेवे चाकरेची देख दिवंक आमकां आयलो. होच जेजू आमचे खातीर मरून पुनर्जीवन जालो. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काट्याची ताच्या जेवणांत वांटो घेतली आमी सुभागी.
सुमिया तुवें मोचे भितरयोचे म्हाका फावना तुज्या काजूत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. Spiritual communion prayer. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come into my heart spiritually. I embrace you as if you were already there, and I unite myself to you wholly. Never permit me to be separated from you. Amen. एकाच उंड्यान D10 पान 50 आणि 2 D10 पेज 52. एकाच उंड्यान आमकां वाटो तोरी कुसकूर आमी जाल्या जेजूची कूर आमी सगळीं जेजू मोसो Coronavirus prayer. Almighty and merciful God, you assure us that your hand is not too short to save, nor your ear too dull to hear prayer. You have revealed that you are ever attentive to our supplications. Your children are under the grip of fear because of the fast spreading coronavirus pandemic in the different parts of the world. Send the power of your word and calm the storms of fear and desperation. Father God, take authority over this present crisis, that your children may live in peace and security. You are the Lord who heals us. Heal those affected and strengthen their afflicted families. Give courage and protection and comfort to the medical personnel taking care of the sick. May your grace and comfort surround the dying, and may their souls rest in peace. Holy Spirit, give wisdom and guidance to the scientists doing research, that they may develop an effective medicine to combat the sickness speedily. We pray for the government authorities that they may take appropriate steps for the good of the world. Lord Jesus, we remember you said, God so loved the world that he gave his only Son, that everyone who believes in him might not perish, but might have eternal life. With the apostles, we cry out to you, Lord, save us, we are perishing. Let not this present crisis lead your children to fear and gloom. Let them rather turn their hearts to you, finding their hope in you, who is our refuge forever and ever. Amen. प्रार्थना. बोमोगाल बाप्पा, तुझ्या दोन मृताची परब संभ्रमून या निर्वासनेच्या बलिदानात आम्ही वांटो घेतला. भाग्योन जाकोबाचे भाशेन हे संवसारांत जेजूच्या आपोवण्यांक पाडो दिवन आनी ताच्या कश्टांचे कालसींतलें पिवन
स्वर्गार जेजूचे मोहिमेचे वांटेली आमी जावंक निर्मी हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्पविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी सेवेन चाकरीन जियोंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचे गायन गावया. जैती वंत आमचो देव. यू 30 आणि 3 पान 248. यू 33 पेज 248.